प्रितीच्या भाव भणीदू जेन्ना आयच्या दिसाक सकाळीं हांव उठलो तेन्ना हांवचितूच कोणें तरी म्हाका फोन मारलो आनी हांवें फोन गेल्या उपरांत एक मनीस म्हाका सांगूंक लागलो, फादर म्हज्या पासत माग, कित्याक हे व्हायरसाच्या पिडेक हांव सांपडलां, देखूनच म्हज्या पासत आनी म्हज्या कुटुंबा पासत तूं माग. आनी फुडें जेन्ना भासाभास करतना हो मनीस म्हाका म्हणूंक लागलो, जाणा तूं फादर, आमी तर आमच्यो फिरगोज्यो सगळ्योच उक्त्यो केल्यो जाल्यार सगळोच लोक धांवून फिरगोज्यान येतलो. पूण फादर, एक सोत तुका आयच्या दिसाक सांगूंक सोदता, हो सगळोच आमचो क्रिस्ती लोक देवाक मानता खरें, पूण तांकां देवाची भिरांत तांकां ना. ओय म्हज्या भाव भणींदू, ह्या उतरांचेर आयच्या दिसाक नियाळ करतना आयचो विशय आमकां दर एकल्याक एकूच वस्त सांगूंक सोदता, तें म्हणल्यार आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत बरीं फळां दितना जाल्यारूच आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. ओय म्हज्या भाव भणींदू, आयच्या दिसाक जो विशय आमकां दिल्लो आसा तो विशय आमकां सगळ्याक उगडास करता. ती म्हणल्यार आमी जेन्ना बरीं फळां दितात तेन्नाच आमच्या जिवितांत आमकां स्वर्गीचें राज फावो जाता. जाल्यार होच विशय फुडें वतना आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आनीक पावटी वपार आयकूंक मेवता. कोण परी आपल्या मोळ्यांत वावराड्यांक वावर करूंक दर एकल्याक उलो मारलेलो. आज भाव भणींदू, आमी सगळीं हेच वावराडी कशे जेजूच्या मोळ्यांत आमी दर एकली आमच्या क्रिस्ती जिवितांत वावर करूंक आमकां उलो मारलो आसा. पूण आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार हे मोळ्यांत वावर करतना आमी सगळ्यांनी ह्याच स्वर्गीच्या राज जोडून घेवंक आमी बरीं फळां दिवंक आमकां उलो मारलो आसा. जावं ती आमच्या कुटुंबाक, जावं ती आमच्या समाजान, जावं ती खूद आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी बरीं फळां एकामेका सोबे वांटूंक आमकां उलो केल्लो आसा. जाल्यार पयली वस्त आमकां मागुया, हें स्वर्गीचें राज जोडूंक आनी आमकां हे मोळ्यांत वावर करूंक सगळ्यांक उलो मारलो आसा. जाल्यार आमच्या जिवितांत एक बरीं फळां आमी एकामेकाक दिवंक आमकां आदार मागुया. आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमानान आनी वपारीन आमच्या जिवितांत आमकां शिटकावणी फावो जाता. ती म्हणल्यार आमच्या सोबे देवान सगळ्या सोबे आपली काकलूत दाखयलेली आसा. आमकां आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोबे धाडलेलो आसा. पूण भाव भणींदो, हांवें घडणेन सांगलां ते प्रमाणे फकत आमी देवाक मानतात काय, देवाची भिरांत आमकां ना काय, विचार करुया. आमच्या सोबे देवान काकलूत दाखयल्या. आमी दर आयताराक मिसाक बेतात करी, मागणी कोत्तात करी, पूण आमी देवाक मानतात करी, पूण आमकां देवाची भिरांत ना काय. ह्या आमचे परिस्थितींत भाव भणीन फकत देवाक मानूंक न्हय, पूण देवाची भिरांत आमच्या काळजांत धरून आमी आनी देवाक सदांच ताच्या पुताचेर सत मानूंक आमकां आदार आनी बोल मागुया. ही जावन आसा दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमकां दिल्ली आसा. सदांच आमी देवाच्या भिरांतेन आमचें जिवीत जिवंक आमकां आदार आनी बोल आमकां मागुया. ओय म्हज्या इश्टांदू, आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमी स्वर्गीचें राज जोडटलीं जाल्यार आमकां बरीं फळां दिवंक उलो मारलो आसा. जाल्यार आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार हें स्वर्गीचें राज जोडटना भाव भणीन फकत देवाक मानूंक न्हय, पूण देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आनी आमच्या जिवितांत घालूंक आमकां आदार मागुया. आनी आयच्या दिसाक निमाणे सुवातेर आमी सदांच देवान धाडलेल्या ताच्या पुताचेर सत मानूंक, भावात धरूंक आनी विस्वास धरूंक आमकां आदार मागुया. आनी तेन्नाच भाव भणीनो, आमी ह्या स्वर्गीच्या राजान ह्या मोळ्यांत बरो वावर करून बरीं फळां दिवंक आमी पावतलीं. जाल्यार ह्योच तीन वस्तू आयच्या दिसाक ह्या आयताराक आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं हीच कृपा आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण मागुया.